नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे होकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि अदिप्ती काकोडकर आवाज गोयचो बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। गोंयच्या 2 तरणाट्या बुद्धीबळ खेळगड्यांनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार मेळयले घसघसीत जैत। कॉमनवेल्थ बुद्धीबळ चॅम्पियनशीप 2026 इथान वाज आणि इवान टेल्सान मेळयली जायती पदकां। शाळेचो युनिफॉर्म आणि रेनकोट खरेदी करपा खातीर दर विद्यार्थ्याक 1100 रुपया थेट घालतले पालकांच्या बँक खात्यात। ह्या येवजणेचो 8000 विद्यार्थ्यांक जातलो लाव, सरकारान दिल्या माहिती। आफ्रिकेतल्या कांय देशांनी इबोलाचो प्रकोप वाडत आशिल्ल्यान भारत सरकार आसा हाय अलर्टाचेर। आफ्रिकेतल्यान येवपी प्रवाशांक खातीर विमानतळांचेर खाशेली भलायकी तपासणी सुरू केल्या। ओपाकेरी वाठारात सेगीत जावपी अपघाताक लागून थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। संबंधीत खात्यांनी बेगोबेग हो प्रश्न लावचो तडीक। येरादारी करप्यांक दिवची ताकाय थळाव्यांचे गाराणे। थळाव्या लोकांचो दबाव वाडिल्ल्यान निमाणे कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाआड शोकॉज नोटीस काडपाचो निर्णय घेतलो पंचायतीन। प्रकल्पाआड आंदोलन करपी लोकां वांगडा आमी आसात, सांगले पंचायतीन। आणि सांगेच्या बंकाळ काजूर गावात सुमार 40 वर्सां जाली ना पूल। आमदार पंचायत वांगडी फक्त दितात पोकी आश्वासनां। आमचो मार्ग करता आमीच, मागीर मतां मागतात कसली? तिडकल्ले थळावे विचारतात प्रश्न। आता खबरो विस्तारान। सरकारी मुळाव्या शाळांनी विद्यार्थ्यांक थाकाय दिवपाचो निर्णय राज्य सरकारान घेतला। शाळेचो युनिफॉर्म आणि रेनकोट खरेदी करपा खातीर दर विद्यार्थ्याक 1100 रुपया थेट पालकांच्या बँक खात्यात घालतले। हे संबंधी शिक्षण खात्यान परिपत्रक जारी केला। पळयात। सरकारी मुळाव्या शाळांनी शिकपी सुमार 8000 विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आणि रेनकोट घेवपा खातीर सरकाराकडल्यान अर्थीक मजत दितले। शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या परिपत्रका प्रमाण वर्ग 1 ते 3 मेरेन दर एका विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात वट्ट 1100 रुपया थेट जमा जातले। हातूंत रेनकोटा खातीर 500 रुपया आणि युनिफॉर्मा खातीर 600 रुपया आस्पावीत आसा। शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हाणी ही रक्कम 15 जुलै मेरेन लावार्थ्यांच्या खात्यात घालपाची सुचोवणी दिल्या। पयली शाळा वरवीं विद्यार्थ्यांक युनिफॉर्म आणि रेनकोट वाटिल्ले, पूण आता ही रक्कम थेट पालकांच्या खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरा वरवीं जमा जाता। या निर्णया वरवीं पालकांक तांच्या आवडी प्रमाण युनिफॉर्म आणि रेनकोट घेवंक मेळटले आणि वाटपाकय कळाव जावचो ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आफ्रिकेतल्या कांय देशांनी इबोलाचो प्रकोप वाडत आशिल्ल्यान भारत सरकार हाय अलर्टाचेर आसा। काँगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदानांतल्यान येवपी प्रवाशांचेर देशांतल्या विमानतळांचेर खाशेली भलायकी तपासणी सुरू केल्या। केंद्र सरकारान इबोलाचो प्रसार जावचो न्हय हे खातीर म्हत्वाचे नेम जारी केले। पळयात। आफ्रिकेतल्या काँगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदान ह्या देशांनी इबोलाचो प्रकोप वाडत आशिल्ल्यान भारत सरकारान खबरदारीचे उपाय खर केल्यात। संवसारीक भलायकी संघटनेन भौशीक भलायकी आणीबाणी जाहीर केल्या उपरांत देशांतल्या चडशा विमानतळां वयल्यान प्रवाशांची भलायकी तपासणी सुरू जाल्या। ह्या देशांतल्यान थेट वा हेर माध्यमांतल्यान भारतात येवपी प्रवाशांची थर्मल स्क्रीनिंग आणि लक्षणांची तपासणी सुरू आसा। जोर, तकली दुखप, उलटी आणि रगत येवप ही इबोलाची मुखेल लक्षणां मानतात। लक्षणां दिसपी प्रवाशांक बेगोबेग क्वारंटायन करपाची सुचोवणी दिल्या। विमानतळ प्रशासनाक आणि प्रयोगशाळांकय तयार रावपाची सुचोवणी दिल्या। केंद्र सरकारान नागरिकांक बाधित देशांक भेट दिवची न्हय अशें आवाहन केला आणि दुबावित प्रवाशांनी 21 दीस भलायकेचेर नदर दवरपाचो सल्लो दिला। कोरोना, सार्स, एमपॉक्स ह्या इबोला सारख्या संसर्गजन्य रोगाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर विमानतळार तपासणी म्हत्वाची मानतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। ओपाकेरी वाठारात सेगीत जावपी अपघाताक लागून थळाव्या नागरिकांनी खर नाराजगी उक्तायल्या। थळाव्या नागरिकांनी आणि संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणान धोक्याच्या रस्त्यांची तपासणी केली। ज्या सुवातेर बेगोबेग दुरुस्तीची गरज आसा थंय बेगोबेग काम सुरू करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात। एक एक्सिडेंट जालो बिटवीन टाटा 4 आणि 2 व्हिलर एक्टिवा। एक्सिडेंट जावपाक कारण म्हणल्यार कितें, पयलीं हांव सांगता की जे मिडियन गॅपां अशी दवरले स्पीड ऑपरेटींग रस्ते बांदतना
सो ते कम्प्लिटली रॉंग पोजिशनर आहे. आता एक्सिडेंट कसं झालं सांगता की व्हेकल जी टाटा एस येताली ती कॅरेज रोड क्रॉस करून तेका सर्वीस रोडान फुडें वचोंक आहलोलो आनी ह्या सर्वीस रोडा वयल्यान टू व्हिलर येतालो. सो थिंगा दोगांची टक्कर जाली. कोणाक इंजरी बीन तशें कांय जालो ना, अशी ओन्ली टू व्हिलर डॅमेज जाल्लेली आसा. आतां हो एक्सिडेंट कारण जावपाक म्हणल्यार PWD बिकॉज ऑफ फेलियर इन रोड डिझायनींग. आतां हांवें बरोवन दिल्लें समवेर इन मार्च जे रस्त्याचे खूंय कितें तर फॉल्ट्स आहा खूंय रेक्टिफिकेशन जाय आनी जे MUR जी कंपनी तांकां प्रोजेक्ट दिल्लो हो कांय वर्सां फाटीं ते हो प्रोजेक्ट थोडो एबांडन करून गेल्ले. जायतीं कामां इनकम्प्लीट आहलीं. सेकेंड फेजीन तांकां 2023 सेकेंड फेजीचें काम दिल्लें आनी आतां ते हो म्हणजे 2025 ते मदें सडनली डिजापियर जाले. कामां कितली एबांडन केल्लीं आसा. आतां आमी हिंगा कितें मागलोलें जेन्ना आमचें इन्स्पेक्शन जालें अलॉंग विथ PWD डिव्हिजन 15 AE एंड JE जो मिडियन गॅप सर्वीस रोडाचो हांगा फुडल्यान दाखय हो हांगा आहा तो समवेर हांगा हाडूंक जाय आहलोलो. सो ते जो व्हेकल ते वाटेच्यान ह्या मिडियन गॅपांतल्यान येता त्यो स्ट्रेट येवन तो हायवेसान सर्वीस रोड धरून जातालो आनी सर्वीस रोडार सान येतालो कोण फुडें वचपाचें ते टर्न मारून हिंगा वयतले आसले. आतां वयल्यान जे ह्या वाड्या वयले जे येता तांकां जो कॅरेज रोड धरतलो जाल्यार ते मिडियन गॅप धरची पडटा क्रॉस करपाक आनी क्रॉस केलें काय ना हो बींग अ हायवे गाडयो फास्ट आसाय. सो हेड ऑन जावपाचे खूब चान्सीस आहाय. सो इट इज कंप्लीट फेलियर बाय PWD डिपार्टमेंट इन रोड डिझायनींग. हांगा आमी तांकां एक एनिमल कॉरिडॉर पासून मागलोलो लॉंग बॅक तो पासून तेणी दिवना. हे वाटेच्यान कितलेशे गोव रेडे वयर सकयल येता कारण सकयल जोरान आसल्या कारण ते उदीक पिवपाक बीन येता. सो आतां नक्की जे कितें आसा PWDन कितें करपाचें आनी त्या संदर्भात तुमी तांकां परत कळयतले काय कितें? PWD हांव काल पासून येयला हांव फॉलोअप करीता कशें फॉलोअप करीत आसा. बेस आतां कॉन्ट्रॅक्टर गांवांत गेलो कॉन्ट्रॅक्टराचे चलयेचें लग्न म्हणजे एक सांगपाचें म्हणल्यार एक कितें सांगपाचें म्हाका आळशीपण वो बेपरवा जाल्लें आसा. पावस तेकलोलो आहा तुमकां सादारण पब्लीक जो आहा तो तुमकां दाखयता बाबा हूंय करेक्शन करपाक जाय हूंय तुमी चुकल्या हूंय तुमचें काम एबांडन आहा. हें तुमकां घेवन सर्वे कोत्ता हे उशेपणां घेवन न्हिदता. हें हांव म्हणटा हांव सरकाराक विचारता ही कामां कित्याक जायना हे रिस्क फॅक्टर कित्याक दवरला तुमी. आयज न्ही एक्सिडेंट जाला हो एक्सिडेंट मेजर एक्सिडेंट जाल्लो फेटल एक्सिडेंट जाल्लो जाल्यार जबाबदार कोण फकत सरकार जबाबदार आहा हेका. सरकार ओगी कित्याक आहा. PWD सगळी यंत्रणा तुमचे कडेन आहा हें तुमी करेक्शन कित्याक कोन्नाय. परत तुमी एकदां PWDन जागेतले आमी फाल्यां परतून PWD वयतले. तर आमी केरिया हांगा आसा जे जाग्यार नंदनवाडा आसा थंयच्यान हांगा सर्वीस रोड आसा देंवपाक आनी हो जो आसा तो रस्ते डायरेक्ट हायवे आसा वचपाक. तेन्ना हांगा सायडीन जागो सोडला हेवटेन वचपा सायडीन तो रॉंग सायडीन सोडला. तेन्ना तो मातसो आनीक 10 मीटर मातसो मुखार जावचो असो जो लोकल आसा रस्ते हेणी सांगलेलो. कारण हो जर हांगा जालो जाल्यार ती लोक डायरेक्टली थंय वयता आशिल्ली आनी हांगा एक्सिडेंट जायना आसलेलो. ह्या संदर्भात PWD JE जावं अभियंता जो आसा हांकां डिटेल्स रोड मॅप काडून हांगा लोकलांक सगळ्या इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना सगळें सांगलेलें आसा. जेन्ना हे लोकल हांगा PWD ऑफिसान वयता तेन्ना तांकां विचारता हे त्या संदर्भात तो सांगता JE कॉन्ट्रॅक्टराची कोणा लग्न आसा चलये लग्न आसा हें आसा तें आज त्यांच्याच बेपरवामुळे हो ॲक्सिडेंट जाला. हो ॲक्सिडेंट आतां कोणा इंजरी जावना खरी पूण फेटल जाय जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो अशें लोकल जो रोक्या लोकल लोक आहा तेंचो प्रश्न आसा. तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा PWD खात्याचे रस्ता विभाग तेणी हेचे कडेन गंभीरान लक्ष दिवचें आनी हो आसा तो बेगोबेग दुरुस्ती करून घेवची अशी मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर ओपा केरेच्या एकनाथ हिडेकर. थळाव्या लोकांचो दबाव वाडिल्ल्यान निमाणे कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्प आड शोकॉज नोटीस काडपाचो निर्णय थळावे पंचायतीन घेतला. दुसरे वटेन पंचायत मंडळाची मान्यताय घेवन ह्या प्रकल्पाक NOC दिल्ली अशें पंचायतीन स्पश्ट केलां. कारापुरात जावपी प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध आसा. हे फाटभुंयेर कारापूर सरवण पंचायत वांगड्यांची बसका मंगळारा जाली. हे बसकेक उपसरपंचा सयत सत्ताधारी गटाचे 7 पंच वांगडी हजर आशिल्ले. प्रकल्प आड आंदोलन करपी लोकां वांगडा आमी आसात अशें पंचायत वांगड्यांनी स्पश्ट केलां. पळयात. लीगल मिस्टेक्स जो रेगुलर आते हैं ना वही इलीगल कंस्ट्रक्शन और ऑक्यूपेंसी बिजनेस ट्रेड लाइसेंस ये सब का आया था
एप्लीकेशंस, उसके बारे में डिस्कस हो गया। और बाद में लोधा का, उसमें हमें एक नोटिस आई है कि हमने उनको जो स्टॉप नोटिस भेजा था उसके लिए क्यों पॉइंट्स नहीं दिया है, क्योंकि वो अटैच करके हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अभी जो शोकॉज नोटिस का जो इशू चल रहा था, तो आप अभी पंचायत की तरफ से शोकॉज नोटिस निकालेंगे उनको? मैं ना जिस दिन वो 11 तारीख को जो सारा मॉक लेके आए थे ना, तभी मैंने बोला था कि मैं साथ में हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन का, मैंने उस दिन बोला था कि लीगल एडवाइस लूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन के लिए भी टाइम नहीं दिया, इसीलिए मुझे रिजाइन देती हूँ बोल के ऐसा बोलना पड़ा। लेकिन अब मैंने ना लीगल एडवाइस लिया है नूरल घाटवाल का, उसमें तो मुझे साइन मारने की अथॉरिटी है ही नहीं, फिर भी ना ये लोग हमें आके इधर प्रेशर करते हैं और लोगों का कुछ भी काम करने के लिए नहीं देते, इसलिए मैं साइन मार के दूंगी। हांव कितें सांगूंक सोदता, कारण आतां 50 दीस जाले आमी आतांय बी सांगता की आमी सगळीं जाणां जी आसा ती गांवा बरोबरूच आसा। जेन्ना ग्राम सभेन सुद्दां ठराव घेतलो तेन्ना सुद्दां आमी सांगलें की आमी गांवा बरोबरूच आसा, आनी ऑलरेडी एक स्टॉप नोटीस आमचे एक्स सरपंचान तांकां इशू केल्ली। आनी त्याच बरोबर आमी आतां एक लीगल एडवायस सुद्दां घेतलो की आतां आमी हेजी तेंच्यांनी जे 17 पॉयंट्स बरोवन दिल्या तेजेर आमी कितें करपाचें ते 17 पॉयंट्साचेर आमकां लीगल एडवायस सुद्दां मेळ्ळो आसा। आनी आतां आमी शोकोज आमी गांवा बरोबर आसा आनी आमी आतां शोकोज दिवपाचो निर्णय घेतलेलो। त्याच बरोबर म्हाका सगळ्या पुराय जे लोक बसल्यात हांगा 50 दीस तांकां सांगपाक सोदता की ते आमचेर तेंच्यांनी एलिगेशन घातलें की तन्वी सावंतान अशें केलें तशें केलें, उलयले ते खूब अशें, पण शेवटी ते आमचेच लोक, तेंच्या बद्दल हांव कांय म्हणिना। पण हांव तुमकां सांगूंक सोदता की ती जी एनओसी दिली ती कायदेशीर येयली, डीसीपीचे एप्रुवल आसले, सगळे कायदेशीर आयिल्ले। त्या मिटिंगेन टोटल 10 पंच मेंबर आसले, ते प्रेझेंट आसले त्या मिटिंगेन। कशें आसता जेन्ना पंच मेंबर जेन्ना सहमती दिता सरपंचाक की तेच कायदेशीर आहा आनी दिवपाचे, तेन्नाच खंय तरी सरपंच दिता, सरपंचाक एकट्याक ऑथॉरिटी नासता दिवपाची। तेका लागून हांवें ती दिली आनी हांवें जे कितें दिलां तें सगळें कायदेशीर दिलां, लिगल दिलां, कितेंच हांवें इलिगल दिवंक ना। तेका लागून हांव जनतेक सुद्दां सांगूंक सोदता की आमी खंयच कितें हें करूंक ना, आमी लिगल जें आसा तें दिलां आनी आमी आजून सुद्दां लोकां बरोबरूच आसा म्हणून सांगता। पण आमकां खूब असो मनस्ताप जालो, कारण आमी पंचायतीन येता जाल्यार आमकां लोक काम करपाक दिना आनी आमी लोकांचें काम कशें करतले, आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, तेन्ना आमकां खूब मनाचें सुद्दां आमकां खूब आमी डिप्रेशनान गेल्लीं आसा, कारण आमकां पंचायतीन येवपाक दिना, इतली उतरां उलयतात पळय ते आमच्यान सोंसपाक जायना। तरी सुद्दां आमी कांय म्हणिना, कित्याक ते शेवटी आमचेच लोक, तांकां खंय तरी कितें मिसगायड जाल्या तेका लागून ते करता। तेका लागून आमी आतां सुद्दां आमी लोकां बरोबर आसा आनी हांवें जें कितें दिलां तें हांव लोकांक सांगूंक सोदता की आमी जें कितें दिलां पळय, हांवें जें स्वता कितें दिलां तें सगळ्या पंचाच्या सहमतीन दिलें आनी आजून मेरेन टील डेट थोडे जे पंच आसा ते सांगता की आमकां खबर ना आमी कितें ऑब्जेक्शन घातलेलें, पण आजून धरया तुमी जर पंचायतीचो रिकॉर्ड काडीत जाल्यार खंयच्याच पंचान ह्या एनओसीचेर जावं बाकीचें कितें दिलां तेचेर खंयच्याच पंचान आजून ऑब्जेक्शन आपलें घालूंक ना। हें तुमकां म्हाका सगळ्या लोकांक सांगपाचें आहा की सगळ्यांच्या सहमतीन आमी कितें दिलां, जें आजून मेरेन तें आमी सगळ्या पंचाच्या सहमतीन हें दिलां। वेंचणुके वेळार येतात तशें आतां ह्या यात्रेक गांवांत इश्कोलाची भुरगीं तशींच जाणटी नेणटी ह्या धोक्याच्या सांकवा वयल्यान फाटलीं 40 वर्सां जालीं यो वच करता। विकासाच्या युगांत असले प्रश्न करपाचो वेळ सांगेच्या बंकाळ काजूर गांवच्या लोकांचेर आयला। आमदार पंचायत वांगडी फक्त पोकी भाशणां दितात, आमचें आयकना आनी सांकवाचें काम पळोवपाक सुद्दां येना। लोकप्रतिनिधी आयकनात जाल्यार आतां आमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं कडेन वचपाचें वय, पाशये सोंपिल्ल्या थळाव्यांचे प्रश्न। आता पळय कितले वर्सां जाले आमी साखो करता, कोणच आमकां हेल्प करना पळय। साखो घातला तो साखवा वयल्यान सुद्दां उदक वयता, स्कुला भुरग्यां बी खूब त्रास जाता थंय वचप। आमी आमगे पयशे मोडटा, आमी करता स्वताचे। प्रमोद सावंत काय बरें घेतना, सुभाष बरें घेतना, करपावणी कितें म्हणटा आतां आमदारांनी पळोवपाक न्हू ते येवन पळोवपा कितें करता ते। मत्त इलेक्शना टायमार येता मरे, मत्त माराय मोदीन कितें सांकवा पळयत जाल्यार मोदीन पळयचे पडल्यात। हे हाल आमगेले खंय जाता ते
पण आतां गरीब लोक आमी मेले मरे हांगा साकवा वयल्यान पडोन मेले. युग विकासाचो, मात खंयच्या पुलार शिरकला काय तो विकास खबर ना. सरकार अंत्योदय निमण्या घटका कडेन मेरेन उदरगत पावची म्हूण धोल बडयता, मात ती उदरगत खरेंच निमण्या घटका कडेन पावला वय तेवूय खबर ना. फाटली 40 वर्सां जाली सांगेच्या बनकर काजूर गांवचे लोक वनवास काडटात, मात ह्या गांवच्या लोकांक थाकाय मेळना. दर पावसाक ह्या गांवचे लोक स्वताच्या खर्चान लाकडाचो साको आपल्या हातान निविणटात, मात हो साको पावसाच्या लोटाक खंय रावता? पुराय साको व्हांवून वयता आनी तातूंत गांवाक जोडपी मार्ग, इस्कॉलाच्या भुरग्यांची सपनाय पावसाच्या उदकांत व्हांवून वता. आमदार पंचायतीची कसलीच हालचाली ना खंय. फकत मतां मागपाच्या वेळारच हो लाकडी पूल हुपून लोकांच्या दारांनी येतात. आतां प्रस्न उप्रासता तो उटंगराच्या पावसात हो साको ह्या नादी व्हांवून गेला खंय? जाल्यार आतां तेज्या वांगडा लोक हातूंत व्हांवून गेले जाल्यार कोण जापसालदार? गरिबांक सरकार पळयता जाल्यार हे आमचे हाल कोण पळयतलो? अशे प्रस्न आतां थळावे करतात. हाताच्या कांकणांक हारसो कित्याक? तुमीच पळयात आयज गोंयचो विकास खंय पावला तो, आनी तुमीच थरयात. आतां पळय कितलीं वर्सां जालीं आमी साकव करता, कोणच आमकां हेल्प करना पळय. आमी आमगे पयशे मोडटा, आमी 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 करता स्वताचे. आतां कितें केलां आमी आडीच आमगे सगळे मोडोन गेले ते खांदी बिनी मारले आसले ते. आजच्या चॅनल बसयले 5-6 हजार खर्च करून. आडी म्हणटा आमगे असं मेळटा आमकां. ते गव्हर्मेंट कांय आमकां हेल्प करना. आमी कितली पावटी गेले, पंचायती गेले, आमदारा फुडें गेले, आनी पंचायती सरपंचा सांगले 100 पावटी पंच आज करया फाल्यां करया म्हणटा. पंचीनी फुडें गेले, सरपंचीन आज येत पळोवपा फाल्यां येत पळोवपा साकू. पंचीनी पत्तो ना. आनी वचपा म्हणा फुडें दिल्ली वचपा पडलें आमी. दिल्ली हेका मेळो मदीं मेळो वचपा पडलें. मदीं कितें साकवा पळयत जाल्यार मदीं पळयचे पडलें. आतां हे आमदार काय प्रमोद सावंत काय बरें घेतना, सुभाष बरें घेतना. करपा कोणी खंयचे मंत्र्यांनी करपाचें? आनी मदीं करचें पडलें ना. मदीं आपयच पडलो दिल्ली सान. गरिबां पळयता खंय रे मदीं? हे पळय हाल आमचे हे हाल पळोवपाचे. दिसता तुमकां पळोवपा बरें न्हू? हे सगळे लोकांनी पळयचे हे हाल आमगेले कशें जाता ते. गरीब लोकांक हेणी मदीं हे केलें खंय रे? सगळ्या गरीब लोकांक पळोवपाचें. पण आतां गरीब लोक आमी मेले मरे हांगा साकवा वयल्यान पडोन मेले. आं करपा कितें? कितें म्हणटा आतां आमदारांनी पळोवपा न्हू ते येवन पळोवपा कितें करता ते. मत्त इलेक्शना टायमार येता मरे. मत्त माराय. सांगपा मत्त माराय म्हण सांगपा येवपाचें. कामां कोणी करपाची? खंयच्या आमदारांनी करपाची? तुमकां पुला लागून कितें त्रास जाता? पुला फक्त वचपा लागून आमकां मातशें त्रास जाता हिंगा. पावसाक फक्त कितें युट्यूब भरता न्हू सामकें. साको घातल्यार साकवा वयल्यान सुद्दां उदक वयता. पोरूं साको सामको गेलो मागीर उदक कमी जातकीर मागीर हें करून घातलो मागीर. आनी गिमांतल्यान पळय ते बांदार भरता तेवटें वचोंक मेळना. ते फुगोन पळय फुल्ल जावन उरता. मागीर आमी वचप कशें? स्कुला भुरग्यां बी त्रास जाता? स्कुला भुरग्यां बी खूब त्रास जाता तेवटें वचप. मागीर तुमकां येवपा हाडपा व्हरपा रावपा बी पडटा? हय तें घेवन वचोंक पडटा न्हू बराबर. आनी उदक खंय म्हळ्यार भरता? उदक सगळ्या भरता पळय. माडी बी पळय ती सगळी माडी सामकी भरता फूल. आनी मागीर उदक भरतकीर कितें ऑप्शन? मागीर आनी कितें थंय रावपाचें. हेवटेन येवपा मेळना न्हू. थंय रावपाचें. पयल्या वाटेन रावपाचें. तुमी हेजे बद्दल कोणाक सांगलें बी न्ही? हय आमदारा सांगलें, खूब जाणां सांगलें, पंचा सांगलें, कितले फावटी सांगलें. आनी कितले फावटी सांगपाचें? सो अजून बरें कोण आयकना? ना परत पळोवपाक सुद्दां येवना ते. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मंगळारा धडे सावंडे वाठारांत लॉरी आनी दुचाकीचो भिरांकूळ अपघात जालो.
या अपघातात दुचाकीचो आरोपी गंभीर जखमी जाला, ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. कुडचडे पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. राज्यात सध्या पिवपाच्या उदकाक लागून लोकांची बरीच धांवपळ चल्ल्या, पूण तिस्क बायपास जंक्शनाचेर पायपलायन फुटिल्ल्यान उदक फुकट व्हांवून वता तें चित्र पळोवपाक मेळटा. येरादारी करप्यांक लेगीत असुविधा निर्माण जावपाक लागल्या, पूण संबंदीत खात्यान हे विशीं कांयच हालचाली करूंक नाशिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. संबंदीत खात्यान हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावची अशी मागणी आतां लोकांनी केल्या. पळयात. नमस्कार, आमी तिस्क हांगा पणसुल्या प्रतापनगर बायपास हांगा हे जंक्शना कडेन आसा. जे जाग्यार पायपलायन फुटल्यार आतां कितले दीस जाले आनी हांगाचें उदक मोठ्या प्रमाणान हांगा रस्त्यार येता आनी हांगा लोकांक नाग त्रास जाता. तेन्ना संबंदीत खातें जे लाखो लिटर उदक हे पायपलायनीक लागून वाया वयता आनी हें सगळें उदक हांगा सायडीन गटरानूय वयता आनी हांगा रस्त्यानूय वता. तेन्ना जे पादचारी जे चलोन वयता बी कोण आसा रस्त्या कुशीच्यान तांकां गाडी येयली म्हणटकीर हे गाडयेची उदक जी आसा हे रस्त्या वयली उदक जी आसा तेंच्या आंगार पडटा. तेन्ना संबंदीत खात्यान हेजेर लक्ष दिवन हे जाता तितले बेगीन हे दुरुस्ती करची, कारण लोक हांगा उदक पिवपा खातीर आशेता आनी हे उदक अशें मोठ्या प्रमाणान जर वेस्ट जालें, लाखो लिटर दिसाक जर वेस्ट जालें जाल्यार तेजो फटको कोणाक बसतलो. तेन्ना संबंदीत खाती जी आसा तेणे हेजेर विचार करता आनी जाता तितले बेगीन हे दुरुस्ती करची अशी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खिडे. गोंयचे 2 तरणाटे बुद्धीबळ खेळगड्यांनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार अभिमानान भारतीय ध्वज उबारला. कॉमनवेल्थ बुद्धीबळ चॅम्पियनशीप 2026 इथान वाज आणि इवान आंतोनियो टेल्स हांणी बळिश्ट कामगिरी करून जायती पदकां मेळयली. तांच्या यशाक लागून गोंयच्या खेळा जगात अभिमानाचें वातावरण निर्माण जालां. पळयात खेळांतले कांय खाशे लेखीत. Win 3 medals at the Commonwealth Chess Championship, that too in the under-20 section when he is still 14 years of age. We couldn't have been happier. You know, it's a great achievement, especially considering that the under-20 category was clubbed with the open category tournament, where he was actually battling it out with the grandmasters and international masters and other senior players. And to have done it with such a convincing performance is a commendable thing, and we are really proud of him. He has made us proud and Goa and India proud, winning medals at the international level. We are thankful to all the sponsors who have supported him along his journey. It's been now almost 7 to 8 years. He's been playing so many tournaments and winning medals. Now, today the tally count is 30, right? Yes. We have reached 30 international medals. So we are very proud and very happy and thankful to all the people who are supporting him, and we hope more people also come forward to help him. I was able to represent India at the Commonwealth Chess Championship 2026. I was representing in the under-20 category, which was merged with the open, and I'm very happy with my results. I came first in, I got gold in rapid, under-20, British gold in under-20, and silver in classical under-20. I'm overall very happy with my results. Also because I traveled alone and I was able to manage stuff, I'm very happy about it. We are proud of you. Yeah, I really want to become a grandmaster as soon as possible in this year, and then I really want to work hard and probably sooner or later want to become the world champion. This is Evan's first international first time in Sri Lanka, and it was a great experience for him, and we feel proud of him, and our family also feels proud of him that he achieved 2 medals, 1 gold in the rapid and silver in blitz, and he came
dismissed by a point or so. And we look forward to playing more international tournaments and making India proud and Goa proud as well. सेक्रेटरी गोवाचे एसोसिएशन हे आमचे भुरगे जे आसात तांणी खूब म्हणजे खूब प्रयत्न केलो आनी हार्डवर्क करून ते आतां एक्चुअल कॉमनवेल्थ गोल्ड आनी कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडल्स जे आनी हे हाडला पळय दॅट इज अ व्हेरी ग्रेट इम्पॉर्टन्स कित्याक दीस कॉमनवेल्थ टुर्नामेंट इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग टुर्नामेंट with many of the players coming from different nations like South Africa आणि सगळे जे कॉमनवेल्थ कंट्रीज आसात थंयच्यान येतात खेळपाक आनी दोगी जाण प्ले इथन वाज हॅज प्लेड व्हेरी स्ट्रॉंगली इन द ओपन कॅटेगरी टुर्नामेंट. मडगांव पिंपळकट्टा सामकार वायट स्थितीत आशिल्ली इमारत मातये भरवण करची म्हणून आदले उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगांवकार हांणी मागणी केल्या. ह्या इमारतीच्या बाल्कनीचो कांय भाग कोसळिल्लो. मडगांव नगरपालिकेन ही इमारत मातये भरवण करपा खातीर पावलां उखलची अशें आजगांवकार हांणी सांगलें. सारखे डेंजर प्रॉब्लेम जाल्ले आहात मडगांव. जी ओल्ड बिल्डींग आहात तांकां मोडपाच्या मोडून पडटली ह्या स्तरार आहात पावसान. तेजे भितरली ही न्यू मार्केटांतली बिल्डींग जी बरोडा बँक आसलेली ओल्ड बरोडा बँक ते सुद्दां सोडून गेले भितरले की केन्नाय पडूं शकतात आनी ते डॅमेज जावूं शकता. ते बिल्डींग कट कर म्हणलेले. ते सायडीक आमची वेंडर्सांची दुकानां आनी ती पडल्यार ते सगळें लॉस आनी केन्नाय हानी मारक जावूं शकता कोणी मोडूं शकता म्हणून अर्जंटली काही पार्ट तेणें आतां मोडला पण जो मोडपा जाय तो पार्ट मोडूंकूच ना. हें कितें चल्लां काय म्हणून बिल्डींग समज तुम्ही डॅमेज करतात या तुम्ही पार्ट जो डेंजर आहा तो काडपा आसता सगळो काडपा जाय न्ही. जो डेंजर आहा तो काडपा जाय तेजे भितरलो एक पार्ट काडून आनी तो केन्नाय जावं शकता मोडूं शकता आनी कोणाची हानी जावूं शकता. म्हणून म्हाजो डिमांड आहा आतां ताका सांगता आयल्या तांणी सांगपाक की तो बेगींतल्यान बेगीन तो जो सिरियस जे आहा पार्ट आहा तो मोडून उडयता आनी लोकांक साल्वार करपाचें मार्केट साल्वार करपाचें. ना जाल्यार आतां ही डिजॉल्व जावपा आयले आज कितें डिजॉल्व जाता म्युन्सिपालिटी फाल्यां आमी त्या एडमिनिस्ट्रेटाक गट धरतात. आमची पळोवया रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आसता. फाल्यां कितें जाल्यार तेजी जबाबदारी आसतली म्युन्सिपालिटी. खंयची पार्ट तो डेंजर आहा तो तुजो गांधी मार्केटान एंट्री मारता पळय तो लास्ट पार्ट जो बाल्कनीचो आहा तो ते सायडीचो तो पार्ट एकदम डेंजर आनी तो केन्नाय जावंक शकता आनी त्या वेंडर्सांचे आमचे पडूं शकता आनी वेंडर्सांची हानी जावूं शकता. जे लोक सगळे आहात ते तुजे ओबीसीचे लोक आहात म्हणून हांव म्हणटा तांकां की अर्जंटली तो पार्ट तेणें उडोवपाक. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमा